हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी आयच्या ह्या डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी आयोजीत केल्ल्या स्टेट प्रोग्रामांक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भौनाईक, स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर, आमचे CS डॉक्टर कांडावलू, डायरेक्टर अजय गावडे, उपस्थितात आशिल्ले सगळे सेक्रेटरीज, DGP, टिचर्स आनी म्हज्या मोगाळ भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आयच्या 12व्या इंटरनॅशनल योगा डेक आमी सगळे जाण हांगासर पार्टिसिपेट जाता. पुराय गोंय आज योगा डे मनोवपा खातीर तालुका प्लेसीसचेर, हायस्कुलांनी, तेच्या भायर पंचायतींनी, वेरियस कम्युनिटी हॉल्स योगा डे मनोवपा खातीर सज्ज जाल्ले आसा. हांव सगळ्या जाणांक वर्च्युअली हांगासल्यानूच खूब खूब शुभेच्छा दिता. ह्या वेळीची थीम आसा योगा फॉर हेल्दी एजींग. ही थीम घेवन आमी हो योगा मनयता. योगा आज पुराय भारत देश न्ही तर 177 कंट्रीनी हो योगा मनयलो वयता. आमकां सांगपा खातीर खूब खूब बरें दिसता आनी सातत्यात पुराय जगभर मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हें जगाक दिल्लें एक व्हडलें गिफ्ट आसा अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमी पळयता की तांच्याच प्रयत्नान 2014तल्यान योगा सुरू जालो आनी हें 12वें वर्स आसा जेका आमी म्हणटा की एक तप आमी कंप्लीट करपाक शकले. आनी ह्या निमित्तात योगा हो युवा शक्ती खातीर आसा, योगा हो नारी शक्ती खातीर आसा, योगा सगळ्यां खातीर आसा आनी हो योगा आमी म्हणटा की योगा builds the discipline, focus, confidence आणि इमोशनल रेजिलन्स among the youth. हे करपाक सातत्यात योगा प्रॅक्टीस करप हे गरजेचें आसा. योगा एनहेन्स द फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबिंग आनी इंटरनल स्ट्रेंथ हे दिवपा खातीर आमकां योगा काम करता. आमी पळयता की मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी स्वच्छ भारत हे अभियान सुरवात केलें आनी थंयच्यान म्हणजे आमी म्हणटा तशें फिट इंडिया पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो कॅम्पेन तांच्यांनी चालू केल्यो. स्कील इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, अशे विविध कार्यक्रम तांच्यांनी सातत्यात आपल्या ह्या 12 वर्साच्या टेन्युअरांत आमकां दिले. आमी हे सगळें सांगता आसतना आमचे स्वताचे हेल्थ हे फिट दवरपा खातीर कंटिन्युअसली योगा करप गरजेचें आसा. जेका आमी म्हणटा समदोषा समा अग्निश समधातू मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनास्वस्थ इत्यादी दियेते. म्हणजे आमचें शरीर जर स्वास्थ्य उरलें, आमकां भूक वेवस्थीत लागली, आमचे रुटीन सगळे प्रक्रिया जर ठीक जाल्यो आसत जाल्यारूच आमी हेल्दी उरपाक शकता. आनी तें हेल्दी उरपाक आमी कंटिन्युअसली योगा प्रॅक्टीस करप हें गरजेचें आसता. आनी तेकाच लागून म्हणजे ह्या फावटी जें म्हटलां की योगा फॉर द हेल्दी लिवींग हे म्हणटा आसतना आमी रेग्युलर जर योगा केलो विच स्ट्रेंथन द मसल्स एंड जॉयंट्स, इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर्स, एनहेन्स द लंग्स कॅपेसिटी, इम्प्रूव्स द स्लीप क्वालिटी, reduce the stress hormones which is sharpens the concentrations and improves the emotional resilience. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमकां डे टू डे ह्यो आमकां प्रॅक्टिसीन मेळपाक शकता. हांव ताकाच लागून आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ आयुश आनी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यांनी हो पुराय कार्यक्रम हो गोंयभर सेलेब्रेट करपाचो घेतलो. आपली सेल्फी काडून अपलोड करप आनी ताज्या उपरांत आपल्याक योगात पार्टिसिपेट जाल्ल्याची सर्टिफिकेट्स ही सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी मेळप, जेणे करून ही सर्टिफिकेट ही आपल्याय कडेन उरतली आनी आपूण पार्टिसिपेट जाल्ल्याचे आमी मॅसेज सगळ्यांच्या बरोबर दितले. आमी पळयता की आमी सातत्यात म्हणजे चॅक बाय दोतोर 1.0 द प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅर हो प्रोग्राम्स घेतलो. बट त्याच बरोबर ह्या फावटी आमी हेल्थ विथ आयुर्वेदा चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम आमी सुरवात केला. हातूंतल्यान आयुर्वेदा, योगा, मॉडर्न डायग्नोसीस, प्रिव्हेंटीव हेल्थ कॅर, न्यूट्रिशन आनी एविडन्स बेस्ड ट्रिटमेंट ही दिवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी सुरवात केल्या. म्हाका खबर आसा की ह्या निमित्तात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आयुर्वेद आनी योग हे प्रमोट करपाक शकतले. हेल्दी लायफस्टायल
आमी फुडें व्हरपाक शकतले. आमी हे जर रुटीनली प्रॅक्टीस केले, आमी योगाचेर जर सातत्यात प्रॅक्टीस करपाक शकले जाल्यार आमच्या मदीं म्हणजे फरक जो पडटलो वीच इज इन कॉन्सन्ट्रेशन, डिसिप्लीन, इमोशनल इंटेलिजन्स, पेशन्स, प्रोडक्टिविटी, क्लॅरिटी इन डिसिजन मेकिंग, हे आमच्या सातत्यात आमकां डे टू डे लायफांतल्यान आमच्या दिसपाक शकता. म्हणून हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करप ही गरज आसा आनी आमी सगळ्या जाणांनी रेग्युलर योगा प्रॅक्टीस करचो. आजकाल आमी योगा प्रमोट स्कुलांनी कॉलेजींनी योगा प्रमोट करता. आमी आमचे आयुश डिपार्टमेंट वेगळे डिपार्टमेंट केला. ताज्या मार्फत आमी एट PHC आनी CHC लेवल हे योगा रुटीनली करपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की आमी इट इज एन वेलबिंग लायफस्टायल म्हणून प्रमोट करपाक लागले आसा. इट इज अ सपोर्टींग फॉर द होलिस्टीक टुरिजम आनी ताकाच लागून एक हेल्दियर कम्युनिटी क्रिएट जावची म्हणून आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदां म्हणजे आज पार्टिसिपेट जावपी समेस्त गोंयकारांचे म्हणजे सगळी कडेन जे पार्टिसिपेट जाल्या तांचे खूब खूब अभिनंदन करता की मोठ्या प्रमाणात आमी आमची नॉट ओन्ली द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स बट सगळे वेगवेगळी ऑर्गनायझेशन्स जी योगा डे टू डे प्रॅक्टीस करता, जे योगा गोंयांत डे टू डे शिकयता, मागीर अशी सगळी पतंजली ऑर्गनायझेशन आसतलें, आर्ट ऑफ लिविंग आसतलें, सद्गुरू फावंडेशन आसतलें आनी योगांतली बाकी सगळी ऑर्गनायझेशन्स आज व्हडा प्रमाणात गोंयांत योगा मनोवपा खातीर सगळी कडेन सज्ज जाल्ली आसा आनी हांच्या कडेन म्हणजे वेगवेगळ्या जाणांनी आपूण स्वताहून योगा करपाक लागलेले आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की योगा इन एवरी होम, योगा इन एवरी स्कूल, योगा एट एवरी वर्क प्लेस एंड योगा फॉर एवर जनरेशन्स हे जर आमी करपाक शक्य जालें जाल्यार आमचो एवरी गोवन हो फीट उरतलो हें म्हाका सांगपाकूय बी खूब खोस भोगता. म्हणूनच तर आमी जर डे टू डे हे प्रॅक्टीस केले आसत जाल्यार हेल्दियर गोवा, हेल्दियर इंडिया एंड हेल्दियर ह्युमॅनिटी ही क्रिएट करपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी वावुरचें हांव इतकें सांगता. आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता.